पण तुमचं कॉन्स्टिट्युन्सीन इफेक्ट जाला आहे. म्हज्या मतदारसंघात अजूनपर्यंत तरी तसो इफेक्ट जाले ना. म्हणून आज दुसरे कडेन जर जाता आज नाल्यार फाल्यां म्हज्या मतदारसंघात तो हो रोग जो आसा हांव म्हणटलो तो पावतलो. कारण म्हजो मतदारसंघ हो झऱ्या वझऱ्यांनी शेतां बाटांनी कुळागरांनी दोंगर खेड्यापाड्यांनी वसल्लो मतदारसंघ आणि हेच म्हजें वैभव, हीच म्हजी मतदारसंघाची वळख आणि हेच म्हजे ते शेतकार जे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतले आसा आणि ते अजूनही राखून दवरलेले आसात. मार्शलचो थोडो जर भाग सोडलो तो हांव येवचे पयलू तांची काही गोश्टी परमिशन घेतली आशिल्ली. म्हजें एक स्वप्न आसा की म्हज्या मतदारसंघात ज्यो मूलभूत ज्यो गोश्टी दिवपाक जाय, रस्ते, उदक आणि वीज, हे पयलू जे आशिल्ल्या लोकांक मेळपाक जाय. जसो म्हज्या मतदारसंघान जो विशय आसा तसोच तरेचो संपूर्ण गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात किंवा आज जे वास्तव्य करून आसात तांकां आज तांचो विजो जावपाक जायना. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आज लक्ष दिवपाची गरज आसा. जी आमी केरिंग कॅपेसिटीचेर ज्यो काही गोश्टी उलयतात किंवा आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना, आमी हाडून हाडून आमचेर वजें घालतात, ते बरोबर न्ही. इतलेंच म्हजें म्हणणें. 39 म्हणटा ते रोग म्हणटा तुमी. हो रोग वखद देऊन मारतो. हांवें तुका रोग बीक म्हणूना. पयलीं रोग म्हटलं. हांवें म्हणल्यार म्हज्या मतदारसंघात तुवें म्हाका प्रश्न कितें म्हणला 39चेर तुवें करूना. ह्यो जे डेव्हलपमेंट जाल्लो तो म्हज्या मतदारसंघात चलता का तुवें म्हणला. हांवें म्हणलें ना, म्हज्या मतदारसंघात अजून पर्यंत डेव्हलपमेंटाचो रोग अजून येवना. तितले मोठे संख्येन जे मेगा प्रोजेक्ट बीन आहा पळय न्ही ते अजून पर्यंत येवना. हांवें 39 एक रोग बीन म्हणना. तुमी मिस तो करूं नाका. फाल्यां सकाळीं तो बॅकफायर जावं ना. तेच क्लॅरिफाय करपाक लागून. सो हांवें अशें इट इज अ लेजिस्लेटीव हें आसा, पूण ताका मर्यादा आसची. ते मर्यादे भितर आसचें हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. मर्यादे भितर रावन ताचो विकास जावचो हें म्हजें प्रामाणीक मत. पूण आयज पासून ते मर्यादेन चलता सामकें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलेलें आहा मरे. तें आनी म्हाका आनी तुमी कितें सांगतात. थँक्यू.